मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 25 वळी 1 ते 30. 10 अंकवारींची वापर. 10 अंकवारी आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरल्यो. तांकां जालें तशें सर्गींच्या राज्यांत जातलें. तांचे मदल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाणी आसल्यो. 5 पिसाट अंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो, पूण आपणा बराबर तेल घेतलें ना. शाणयांनी दिवल्यां बराबर आपल्या शिसल्यांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगळ्यो जिमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मध्यानीर असो आवाज जालो, हो पळय न्हवरो, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगळ्यो अंकवारी जाग्यो जाल्यो आनी आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हळें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, तुमकां आनी आमकां तें बिलकूल पावचें ना. विकतल्यागेर वचात आनी तुमकां घेयात, हेंच अदीक बरें. त्यो तेल विकतें घेवंक वेतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो अंकवारी ताचे बराबर लग्नाच्या ओसऱ्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद केलें. शेगीन दुसऱ्यो अंकवारी पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटोच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळोत. तालेंतांची वापर. तेच भाशेन सर्गींचे राज अशें म्हणचें. कोण एकलो मनीस पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो. तेन्ना ताणें आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांच्या हातांत आपली गिरेस्तकाय अशी वांटून घाली. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जण एकल्याक आपआपले कुवेती प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले तो रोखडोच गेलो आनी ते घेवन ताणें वेपार धंदो केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलोले ताणेंय आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलोलो ताणें वचून जमीन खणली आनी थंय आपल्या धोनयाचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ ओलांडल्या उपरांत त्या चाकरांचो धोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 तालेंत दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिल्ले, तर पळय, हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या धोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी विस्वासी चाकरा. थोड्याच वस्तूंनी आपूण विश्वासी म्हूण तुवें दाखयलें देखून हांव ओगळे वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या धोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलोले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिल्ले, तर पळय, हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या धोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी विस्वासी चाकरा. थोड्याच वस्तूंनी आपूण विस्वासी म्हूण तुवें दाखयलें देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या धोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलोलो ताणेंय लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें ओंपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लुंवंक नाय थंयचें तूं पुंजायताय. देखून भियोन हांव गेलों आनी तुजो तालेंत धोरणेंत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय, तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण धोनयान परती पाडून ताका म्हळें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें ओंपूंक ना थंय हांव लुंवतां आनी लुंवंक ना थंयचें हांव पुंजायतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटोच
म्हजो दुडू तुमी सावकारांकडे दवरूंक जाय आसलो. परतून येतूच मुजेन तें त्या भायर कोलांतोर हांव घेतलो आसलो. म्हणटोच ताचे लागचो तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसा ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक देव आनिकूय दितलो आनी तांची भोर जातली, पूण नासलेल्यांचे आसा तेंय देव काडटलो. कित्याकूच उपकार नासलेल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखांत उडोयात. थंय सोगलीं रुदोवन करून आनी तांत वरको रावन आसतलीं.